हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. मातशी थंडी जाल्या सो आवाज जो आसा पळय तो चेंज जाल्लो आसा. तुम्ही म्हणटले कितें जालें आतांच उठून येयल्या काय म्हणून, तर ना आतांच उठून 8:15 जाली. आणि आयज आसा चवथीचो डे 2 आणि लास्ट डे आमचो. सो उदळ न्हिदचें 6:30 सुमार उठलेलें. सो थोडेशें क्लिनींग हें तें रांदपाची तयारी म्हळ्यार भाजी बिजीची कितें फ्रिजान आशिल्ली ती सगळी भायर काडून दवरली. सो ताका उदक सुट्टा न्ही ताका लागून. आनी न्हावन धुवन घेतलें. ब्रेकफास्ट जालो आमचो. तर म्हटलें रांदपाचे तयारेक लागचे पयलीं म्हणल्यार रांदपाचें काम जें आसा पळय तें स्टार्ट करचे पयलीं म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. एकदां किचनान घुसल्यार मागीर ते कशेंच भायर येवपाक मेळना, कितलेंय ट्राय केलें न्ही जाल्यार सुद्दां. सो ताका लागून पयलीं व्हिडिओ स्टार्ट करया म्हटलो. तर आयज आसा डे 2. पळयात गणपतीचें दर्शन घेयात आमच्या. आनी आयज आमचो गणपती वचपाचो म्हळ्यार विसर्जन करपाचें आयच्या दिसा. सो पावस कंटिन्यू आजून आसा. जो पावस पयर स्टार्ट जाल्लो पळय न्हू, काल दिसभर धुमाकूळ घातलो पावसान आनी आयज बीन तसोच पडत आहा. राती बी रातभर बरो पावस पडला. तर आयज सकाळच्यान पळयता मातसो बारीक बारीक असो पडटा. काल कसो व्हडलो पावस पडटालो तसो ना, मातसो उजवाड बी जाला एज कम्पेर टू काल. ओके, दाखयता तुमकां. पळयात मातसो बारीक असो पावस पडटा, मातसो उजवाड बी जाला. सो पळोवया एटलिस्ट आयज दिसभर न्ही जाल्यार विसर्जनाच्या टायमार तरी मातसो आसोर केल्यार पुरो. ओके, नाल्यार मागीर सगळे प्रॉब्लम जाता न्ही विसर्जनाच्या टायमार ताका लागून. तर कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू डे 1 तो तुमी पळयलोच आसतलो. म्हाजी एवरी इयर घाई गडबड ही आसताच. म्हळ्यार कशें रांदपाक बी जाय, सगळे कोण येता तांकां गेस्ट म्हळ्यार एंटरटेन बी करपाक जाय, देवा फुड्यान बी मातशें लक्ष घालपाचें आसता. सो ताका लागून न्ही मातसो गडबड जाता. प्रॉब्लम असो न्ही, मातशी गडबड अशी जाता. बट तितून बीन हांव कशें तरी एडजस्ट करून व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करता. जे कितें इम्पॉर्टंट क्लिप्स आसता पळय ते तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. फकत इतलेंच की एवरी इयर हांव अशें चिंतता की ना हे खेपे तरी हांव जेवणाचो इल्लो तरी क्लिप तुमच्या वांगडा शेअर करतलेंच अशें म्हणून. बट एज युजल काल बी म्हाका तें पॉसिबल जें आसा पळय तें जालेंच ना. आयज तरी ट्राय करतलें म्हणून. बट ट्राय करता स्टील तुमकां आयचो मेनू सांगता. आयज आमगेर देवाक जेवण ना. जेवण इन सेन्स रायस बीन जें करता पळय शीत दाळ भात हें बीन तें ना. तर आमगेर आयज देवाक जेवणाक मूग आनी तांदळाची खिचडी, पातोळ्यो आनी 5 पाल्याची भाजी, इतलेच 3च आयटम जे आसा पळय ते देवाक आयज जेवणाक. सो तेच्या भायर जेवणाक मागीर ते 3 आयटम करून हांव करतलें शीत खतखतें, दाळ करतलें आनीक चिटकी मिटकेची भाजी करतलें. आनी पळोवया एक कितें अशें पॉसिबल जालें जाल्यार गोडशें बीन कितें करतलें. कित्याक ही मूग आनी हेजी खिचडी जी करता पळय तांदूळ घालून ती बीन एक्चुली स्वीट डिशीज म्हणून करता. बट कोणी अशें करून येयलें जाल्यार बीन ते मागीर सगळेच जाण खायनात न्ही तसले खिचडी. ताका लागून पॉसिबल जालें जाल्यार सजी करतलें, ट्राय करता. ओके, सो ऑलरेडी 8:15 8:30 जाल्ली आसा. सो मागीर गडबड जाता न्ही ताका लागून. तर पयलीं जें आसा पळय न्हू तें देवाचें नैवेद्याचें जेवण जें आसा पळय तें करता. लायक शीत शीत न्ही खिचडी, पातोळ्यो आनीक 5 पाल्याची भाजी जी आसा पळय तें पयलीं करून घेता आनी मागीर हें करता आमच्या जेवणाचें करता. ओके, सो चलो या भितर मेळटा तुमकां मागीर रांदून बिनून घेता आनी. ओके, चलो. मातशी 2 मिनटां असो दी, रोखडें धांपनाका. येयले की मामी पावस.
करपा नाका बारीक दिलं बाय बेटा तुम्ही रावपा बाबू पार्टी सांगला शुअर. तर सगळी तयारी जी आसा पळय न्हू ती जाल्ली आसा. सगळी ऑलमोस्ट सगळे जितले याद जाता पळय तितले सगळे करून जे आसा पळय ते दवरला भितर बीन. पयलीं दाखयता तुमकां मागीर बसून सुसेगाद सांगता. सेकंड दिसाचो न्ही एंड म्हणल्यार रात जी आसा पळय न्हू ती जाली 7:30 जाली. हांव पेत हांगासर टायम आनीक विडियो जो आसा पळय तो आतां कंटिन्यू करता. सो आमगेर विसर्जनाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. म्हटल्यार आतां रातचे आरत्यांक घेतल्या न्ही सो ह्यो थोड्यो आरत भरून दवरल्या आनी आतां भटमाम येतलो विसर्जन करपा खातीर. सो पयलीं भटमाम येता विसर्जन करपा खातीर आनी मागीर आरत्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो जाता. ओके तेजीच तयारी चालू आसा. हो न्हांवपाक गेला सगळो नैवेद्य बी जो आसा पळय तो कट करून दवरला सगळें केलां आनी भितर बी जी आसा पळय न्ही ती थोडीशी तयारी जाल्ली आसा दाखयता तुमकां. तर हांगसरली तयारी पयली तुमी भितर दाखयता. ओके सो हें हांगासर वळवटार व्हरपाक म्हटल्यार विसर्जन करपाक वयता पळय न्हू थंय व्हरपाक. पयलीं आमी हांगासरच बांयक करताले आतां ना आतां देवळा कडेन व्हरता विसर्जन करपाक. आनी हे गणपती भायर काडटा पळय तेन्ना तेजी शेश भरतात. सो तेच्या खातीर हे हांगासर 2 नैवेद्य जे आसा पळय ते रेडी करून दवरल्या. म्हटल्यार 5 नाल्लाची पंचखास 2 कडेन हें करप म्हणजे डिवायड करप लायक एक गौरी महादेवाक आनी एक गणपती कशी. सो एक ते कोण गवर पावयता पळय तेका दिवपाची आनी एक कोण गणपती पावयता पळय तेका दिवपाची. आमी रिटर्न हाडप ना. सो हे सगळें तयारी जी आसा पळय न्हू ती. आनी हांगासर म्हजी दाळ खतखतली. सो दनपारां केल्ली न्हू पिड्यार जायत म्हणून मातशी गरम केली. सो इतली सगळी तयारी जी आसा पळय न्हू ती करून दवरलेली आसा. हो न्हांवपाक गेला म्हळ्यार परत न्हांवपाक पडटा. आतां भटान सांगलां की 10-15 मिनटां भितर जे आसा पळय ते येता म्हणून. सो हो म्हणपाक आपूण न्हांवन घेता परत म्हणून. आनी पावसाची मदीं मदीं लुडबुड जी आसा पळय न्हू ती चालूच आसा. एटलिस्ट कालच्या परस तरी बेटर आसा. म्हटल्यार कशें काल बीन जे आसा पळय कंटिन्यू न थांबता पावस पडटालो. आयज तरी मातसो थांबून पडटा पूण पडटा आसा कंप्लिटली ना असो ना. सकाळीं बी मातसो आसोर असो केल्लो बट आतां आसा कंटिन्यू असो थांबून पडटा. तर पळोवया भायर काडपाच्या टायमार पडना जाल्यार पुरो इतलेंच. आनी आमगेर हांगासर रिच्युअल जे आसा पळय ते मातशें डिफरंट आसा एज कम्पेर टू घरा बी आमी कशी करता पळय त्या प्रमाणे. ताका लागून म्हाका अशें दिसता की आमचे हांगसरले डिफरंट रिच्युअल जे आसा पळय ते आमी कशें करता कितें करता हें सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करचें म्हणून. बट हांव ट्राय करता एवरी टायम बट कशेंच पॉसिबल जायना. गडबड ही जाताच. स्टील आयज हांवें पान जे आसा पळय न्हू ते वाडला तेजो व्हिडियो तुमकां दाखयलो. म्हणजे थोडोसो क्लिप जो आसा पळय तो शूट केलो तुमच्या वांगडा. म्हणल्यार आमच्या हांगासर न्ही आयज देवाक शिताचें हें ना म्हळ्यार जेवण ना. देवाक अशें म्हणटा न्ही जेवण ना फक्त भाजी पातोळ्यो आनी मुगाची खिचडी जी आसा पळय न्हू तीच आनी ना अशें शीत दाळ बी ना तें आमी करून जेवपाचें. हांवें खतखतें बीन केल्लें सगळें शीत खतखतें दाळ केल्ली भाजी मुगाची खिचडी पातोळी गोडशें केल्लें परत अशें करून खुबशें कितें जें आसा पळय तें केल्लें. बट देवाक आयज फक्त 3च आयटम जे आसा पळय न्हू ते. आनी आमच्या हांगासर न्ही 5 पानां काडना 3 पानां म्हटल्यार 2 देवाक एक गौरी महादेवाक एक गणपती आनी तिसरें पान जें आसा पळय तें मागीर काडटात तें गायेक काडटा. इतलींच पानां सावड्ड्या बीन आमच्या ते सायडीच्यान सगळ्याक पळयलां हांवें जितले कडेन गोंयांत सगळ्याक 5 पानां काडटा. तर हांगासर 3च पानां काडटा म्हळ्यार 2 पानां पयलीं काडून देवाक दाखयता आनी तिसरें पान मागीर गायेक काडटा. एट अ टायम 3 पानां जी आसा पळय ती काडना. सो अशें करून खुबशे रिच्युअल्स आसा जे डिफरंट आसा. विसर्जना टायमार बीन घरांतल्यान भायर काडटा पळय न्हू अशें करून दाराच्या मुखार दवरिता आनी शेश भरतात. देवाक दूद पाजयतात म्हळ्यार दूद पिवयतात तें सगळें आसा. ते तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें पॉसिबल जाल्यार इफ सपोज पावस ना जाल्यार कित्याक दारांक भायर न्ही त्या आंगणाक पावस ना जाल्यार पुरो म्हणटा कित्याक बरें शेअर करपाक मेळटा न्ही कितें अशें करून नाल्यार ते सत्री भिजता हें तें सगळें म्हणून. तर म्हाजी हालत जी आसा पळय ती कांयशी अशी जाल्ली आसा. तेल घालूं ना माथ्याक घामानच केस जे आसा पळय ते सगळे चिपकू जाल्यार हेवटेन तेवटेन हें करून. आयज मदीं पावस मातसो थांबतालो न्ही म्हाका स्वेटींग भरपूर जावपाक लागलें. सो ताका लागून गरमेन हालत जी आसा पळय ती मातशी अशी जाल्या. सो जालो कालचो खंयची बॅटरी ती पेटना हें मरे तो लालटेन मरे
हा पळत राहा हा पळ नाही हो ना नीलकंठाय नमोदे अमृतेजाय सर्वाय महादेवाय नमः नमो देवाय महादेवाय सततं नमः नमो प्रकृतेवताय नेतापनेतात्मतां एकदनं दीर्घकरणं गरवकरणं गरुडं पाठां गरुडं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं पहिली काय नाव आहे इमामेश्वर सिद्धिविनायक इमामेश्वर पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपतये नमः आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि गणपती पायर कापून मोरया गणपती बाप्पा मोरया घ्या ना मातशे आणि घाल नका वत्तल माहिती आहे गाडी आहे ते गणपती बाप्पा मोरया प्रसादा भूक लागली गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या सोका स्लीप जाऊशी हा कांड ओरला तुम्ही हा खायला काय काय नाही पुढची जायची जोर आहे काही तो रंगा बाहेर तो पुढचे बस इथं काय तुझं ते सकलला ना हा पोंचा बेटर ऑप्शन दोन गेले म्हणून काय विचारणार बी कोण असं ते बेटर ऑप्शन आणि असं आय थिंक ती पेटेलच होय पहिल्या ना तू बरी नाल चढ मोठं असतं तीन कॉइन घे ओवाळ डाव्या असे हय तीनदा दोन सोंडेचेर एकदा घाल आनी पांयार एकदा ना ना काय ना दिला का आणि मातशें भितर राव सीट आहे करता राव हा त्याच्याकडे अशी दोरी एक आस पळय प्रसाद वड
हां आणि मग घे फाटी घे पुढं पुढं काय ना कुठं अरे रोटे नका हां हां ओके याने अगरबत्ती भेटली कोमेल काय तू पडशी घराकडे पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा हळू रे Yes, Prasad. I'm here, Don.